सगळ्यात पहिले मी माझ्या सगळ्या पंचांचा धन्यवाद म्हणते। मी म्हाका बिनविरोध तेंच्यानी निवडून हाडलेलो हा, सरपंचच्या पदाक दिल्लो हा तेंच्यानी म्हाका। आणि तसेच माझे सगळे गावातले सगळे फ्रेंड सर्कल आणि माझे वोटर्स ताका सगळ्यांक मी थँक्यू म्हणतो। तेंच्यानी म्हाका पंचाक निवडून हाडून आता म्हाका सरपंच केला। धन्यवाद। गावा खातीर कितें करपाचें आसा तुजे कडेन प्रायोरिटीज? गावा खातीर सध्या लोकांची बारीक बारीक कामां काय आहात ती सध्या फुडें घेवन वयतलो कामां करता। सरपंचाचो मी आयज माझं टर्म सोंपल्या प्रमाणे मी आयज राजीनामा दिल्लो आसा। तसोच आयज आमचो आयज सरपंच जाल्लो आसा सरपंच सुशांत गावडे, तेचे हांव अभिनंदन करता। तसोच आमच्या बरो अनुभव सगळ्यात पयलीं हांव सुशांताक कॉंग्रॅच्युलेशन करता की तूं सरपंच जाल्या बद्दल। आणि तेणी म्हाका सपोर्ट केल्लो आणि आमकां सगळ्यांक तेणी सपोर्ट केला। तसोच आमचो सपोर्ट सुशांताक आसतलो आणि तो बरे भाशेन फुडली कामां करतलो। आता सध्या आमचो थोडो गार्बेजाचो प्रॉब्लेम आसलेलो, तो आमी आयच्यान न्यू कॉन्ट्रॅक्टर घातला। तो डोर टू डोर सगळ्यांच्या घरांतलो कचरो उखलतलो आणि ताका मातसो म्हणजे आता थोडे 8 दीस वयतले करपाक आणि आमी तांकां दाखयतलो कशें कितें काय करपाचें। तसो हेचे कडसून आमी तो एक काम म्हणजे टेंडर एक बरें ह्या करून घेतलो।